भयणीनो, मेयाची 1 तारीख आज आमी आमच्या फिरगजेचे फेस्त संभ्रमान आचरण करचो दीस. कामेली सांज जे आमच्या फिरगजेचो पात्रो, ताच्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. आज माय म्हयनो आमी प्रारंभ करता. मरये माय भेटून दिल्लो म्हयनो, कोंताचें भक्तीपण आमकां मोगाचें. मरये मायची मजत सदांच आमी मागता. बागेवन जुजे आनी मोरी माय देवान दिल्लें आमकां एक वर्तें देणें. आमचो देव त्रिएक देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. ह्या त्रिएक देवाक आयच्या दिसा आमी मान करया, ताका आमी आराधन करया, आमची स्तुती आमी ताका भेटोवया. आतां आमी गीत गायन करया, आराधन करुया सर्वेस्परा देवाक. आराधन करुया ताचे एकल्याच पुताक. आराधन करुया ताच्या पवित्र आत्म्याक. आराधन करुया सर्वेस्परा देवा. आराधन करुया, आराधन करुया सर्वेस्परा देवा. आराधन करुया, आराधन करुया ताच्या एकल्याच पुताक. आराधन करुया, आराधन करुया ताच्या एकल्याच पुताक. आराधन करुया, आराधन करुया ताच्या पवित्र आत्म्याक. आराधन करुया, आराधन करुया ताच्या पवित्र आत्म्याक. आराधन करुया. अर्गां तुका समियान जेजू, अर्गां तुका समियान जेजू, पगलाप तुका समियान जेजू, पगलाप तुका समियान जेजू, महिमा तुका समियान जेजू, महिमा तुका समियान स्तुति जेजू, तुका समियान जेजू, स्तुति तुका समियान जेजू, आराधन तुका समियान जेजू, आराधन तुका समियान जेजू, हरसितां तुका समियान जेजू, हरसितां तुका समियान जेजू, हरसितां तुका समियान जेजू, तुका समियान जेजू, होसाना तुका समियान जेजू, होसाना तुका जय समियान जय जेजू, तुका समियान जेजू. जय जय तुका समियान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन करुया सर्वेस्परा देवा. आराधन करुया, आराधन करुया ताच्या एकल्याच पुताक. आराधन करुया, आराधन करुया ताच्या पवित्र आत्म्याक. आराधन करुया.
सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू आयसो दीस तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू मेयाची 1 तारीख माय म्हयनो तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आयच्या दिसा सगळी पवित्र सभा कामेली सांजेचें फेस्त आचरणच्या संदर्भा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू मरिये मायक आमची यात्रीक जिविताची आवय कर तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू भाव बहिणीनो 2020 इसवी मेयाची 1 तारीख कामेरी सांजेचें फेस्त वावरड्याचो दीस माय म्हयनो मरिये भेटून दिल्लो म्हयनो मरी आमची माय ती आमची आवय आमची माय म्हणलें पत्र आसा आमच्या देसाचें आनी ह्या पत्राचो ध्येय जावन आसा मरिये मरिफात जेजू सशीन जेजून सांगलें ती तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा म्हूण सांगून जेजून कडेन मरियेन शिसांक धाडिल्लें आनी जेजून व्हडलें अजाप केल्लें सांजुजे आमच्या फिरगयचो शारोती आमच्या फिरगयचो पात्रो जेजू मोरी जुजे ती आमच्या क्रिस्ती जिवितांत अदीक वर्तें दिर्वें जावन आसात आनी वर्त्या दिर्व्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय कित्याक जेजू आमचो चडवणदार मेस्सिया तेला आयिल्लो सोमी किरियोस ताच्या मरणा जिवनपणा मुखांतर ताणें आमची चडवण केल्या आनी तो आमचो सोमी तो आमचो देव म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा बोवापुरबायची उतरां सांत तोमासाची त्या उतरांनी सोमिया मुखार सग पडोवन ताणें जिवन जेजूक साक्ष दिल्ली आनी तो सोमी जेजू आमचो राय आमचो धनी आमच्या सांगाता आसा आनी मोरी माय आमच्या सांगाता आसा सांजुचे आमच्या सांगाता आसा ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया आदलें गीत आमकां समेस्तां कळीत आसचें गीत अर्गां तुका सोमिया हें गीत गायन करून देवाचे उपकार ह्या वेळाचेर आमी भावोडया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी सदां तुवें म्हाका रचलोय तुजो वोगडच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साखरी करच्या तुवें म्हाका विसलोय ससान तुका पावच्या तरी हांव पावोलय सोम्या हांव पावोलय अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी सदां 1921 मेयाची 1 तारीख त्या दिसा मोन्सिन्योर एडविन पिंटोच्या मिनतीन हें आमचें फिरकस कुटुंब जल्मा आयिल्लें आनी फाटल्या 30 आनी 9 वर्सां तावन आमच्या फिरगजीन जायत्या याजकांनी सेवा दिल्या ताची धार्मिकां आमच्या फिरगजी बोवारी आसात जायतो भावार्थी लोक हे फिरगस कुटुंब तवळ 60 क्रिस्ती कुटुंबां ह्या फिरगजींत आसली आतां सुमार 920 कातोलीक कुटुंबां आमच्या फिरगजींत आसात आमच्या फिरगजींत जायती प्रगती जाल्या प्रगती आत्मीक आनी लौकीक हें सकट बरेंपण देवातावन आमकां लाभुल्लें बऱ्या मनाच्या मनशा मुखान तें जाल्लें आनी ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंकूच जाय देखून परत्यान
आमचे उपकारी मोन त्रिएक देवा थंय दाखोवंक तेंच गीत परत्यान आमी गायन करया. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धरिया, अर्गां तुका आतां आनी ससना. फाटल्या म्हज्या 7 वर्सांच्या सेवे अवधींत फिरगस कुटुंबाच्या दानीच्या हितचिंतकांच्या सरकाराच्या आनी जायत्या बरामनाच्या मनशां मुखांत जायत्या अभिवृद्धीची कामां हांगासर जाल्यांत. आनी ह्या खातीर आमकां मोग आसा, अभिमान आसा, संतोश आसा, तृप्ती आसा, दादोसकाय आसा. सगळ्या फिरगस कुटुंबा सांगाता आज देवाकर गांधींचो दीस कित्याक आज आमचे फिरगस फेस्त आनी त्या देखून आमचे थंय जाल्ल्या सर्व आत्मीक लौकीक बरेपणा खातीर परत्यान आमी देवाकर गांधी दिवया. आनीक ह्या आत्मीक आनी लौकीक अभिवृद्धीच्या कामांत आदार दिल्ल्या खातीर सर्वां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया, तांचे खातीर मागया. आनी परत्यान सगळ्या फिरगस कुटुंबा सांगाता आमी मेळून सम्याक अर्गां दिवया आनी गायन करया. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धरिया, अर्गां तुका आतां आनी ससना. कोविड-19 कोरोना पिडा सगळ्या संवसारार विस्तारल्या. फाल्यां कितें घडत काय म्हणलें बेंबिरांत आमकां दोसता. सगळो संवसारच दुखाच्या कोंडांत पडला तशें आमकां भोगता. आनी ह्या वेळाचेर आमी समेस्तांनी विचारचें एक सवाल आसा, आमकां कोण आधार दीत? अशें कित्याक घडटा? देवानच आमकां आधार दिजय, देवानच आमकां राखचे, सांबाळीचे. देवानच रचलो संवसार, ताणें आमकां वर्त्या मोगान रचल्यात, ताच्याच सरक्याचे जावन ताणें आमकां रचल्यात. आनी त्या देखून देवूच आमकां राखतलो, सांबाळटलो म्हूण जायतीं जाणां म्हणटात आनी देवाचेर विश्वास दवरतात. आनी ह्या संदर्भाचेर सम्यानूच म्हणलीं उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया. म्हजे वेळेन तुमी कितेंच करूंक शकचे नात, म्हजे वेळेन तुमी कितेंच करूंक शकचे नात. धैर्य घेया, भिये नाकात, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. संवसाराची आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो, संवसाराची आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. भिये नाकात, धैर्य घेया, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. तर बाबा भयणीनो, आमी कितें करया? आमी देवाचेर विश्वास दवरया, आमी देवाचो सम्याचो मोग करया. ह्या पवित्र सक्रामेंतान सम्याचें दर्शन आमी घेवया. सम्याची शांती, भलायकी आनी बेसांव मागया. तमासान वर्त्या भावार्थान जिवान क्रिस्ता मुखार सरपडून म्हज्या सम्या, म्हज्या देवा म्हणल्या बरी आमी सरपडया. सम्या, आमी तुजो मोग करता, तुजेरच आमी विश्वास दवरता. फाल्यां कितें घडत तें आमी नेणा, पूण तूं जाणाय सम्या. तुजे वेळेन आमी कितेंच करूंक शकना हांव सम्या. तुजें दर्शन आमकां दी सम्या, तुजी शांती, तुजें बेसांव, तुजी भलायकी आमकां दी सम्या म्हूण सांगून ह्या गिता मुखांत सम्या कडेन आमी मागया. तुजो मोग करूंक सम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सम्या जेजू हांव
आशेता फाल्यां कितें घडात तें हांव नेणा फाल्यां कितें घडात तें हांव नेणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता दुखाच्या कोंडान संसार बुडोन गेला दुखाच्या कोंडान संसार बुडोन गेला सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता तुजे बीन कितें साव करूंक सकना तुजे बीन कितें साव करूंक सकना तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता दरुशान दी सोम्या वडका कुदीन तुज्या दरुशान दी सोम्या वडका कुदीन तुज्या शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्याचेजो हांव आशेता हांव आशेता भाव भयणीनो हो संवसार आमकां सांडीत पूण आमचो समी आमकां सांडचो ना मनशां आमकां अनाथ करतीत पूण समी आमकां अनाथ करचो ना त्या देवानच इजाया प्रवाद्याक आनी जेरेमिया प्रवाद्याक म्हणलीं बोवापुरबायचीं उतरां आवयच्या कुशींत आसतनाच हांवें तुका विंचलां म्हज्या हाताचेर तुजें नांव हांवें लिखलां भय आमच्या आवयच्या कुशीन आसतनाच देवान आमकां विंचल्यांत ताच्या हाताचेर आमचीं नांवां लिखल्यांत आनी तसो देव म्हणटा एक आवय आपणाच्या भुरग्याक सांडीत गाय एक आवयपणी आपणाच्या जल्म दिल्ल्या भुरग्याक सांडीत पूण हांव तुमकां सांडचो ना हे इज्रायला कितल्या अपुरबायचीं उतरां ही कितलीं धैर्य दिवचीं उतरां ही ह्या संदर्भाचेर ही उतरां आमचीं उतरां जावंक जाय देव आमकां बिलकूल सांडिचो ना ही उतरां आमकां भरोसो दिवन दीत आमकां धैर्य दिवन दीत आनी मागण्याच्या रुपी ही उतरां आमी म्हणया गायन करया हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना हर मनीस तुका अनाथ करीत तरी हांव तुका अनाथ करचो ना हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीता ना तरी अनाथूनय म्हाका हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीता ना
तुजे कुशीन आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखला नांव तुजें लिखला हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका सांडीत गिये काबय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका भाव भयणीनो दिव्यर आमी पडया सकमेंचो आशिर्वाद आमी मागया मागया आमच्या पाप सैभाव खातीर वट्टी देख सगळ्या मनशा कुळाक आनी पवित्र सभेक ताचे मुखांतर आमकां लाभल्या ल्हान संदेश मनशाच्या काळजा मनाक नटोवचे संदेश तो दिवनसो आयला और तो भावार्थ ताचे ती आसा बरोवसो ताचे ती आसा ह्या भावार्थान बरोवशान सगळ्या मनशा कुळाक देवाच्या मोगाचो संदेश तो पासारीत आसा आनी लोकांक तो आकाश जतीत आसा देव ताका बरी भलायकी दिवन दी देव ताका राखून दी सांबाळून दी मागीर पवित्र सभेच्या सर्व गवळ्यां बसूत आनी चडीत तरान आमच्या गवळ्यां बसूत भोवमानादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना परच्या सोमारा दिसा 50 वर्सां ताणें संपयलीं जल्माचो दीस ताचो आमी सगळ्यांनी मागलां परत आमी उडास काडया जे कितें आमच्या दिसेक ताच्या मतीन जायतीं बरीं कामां बरीं योजना आसात ती जारी जावन दीत देव ताका बरी भलायकी दिवन दी सुख समाधान दिवन दी संतोष तृप्ती दिवन दी राखून दी सांबाळून दी मागीर आमी सगळ्या पवित्र सभेच्या याजक आनी धार्मिकां बसून मागीर आमी सगळ्या भावार्थी लोकां बसूत सगळ्या पवित्र सभे बसूत पवित्र सभेच्या सगळ्या भुरग्यां बसूत मागीर आमी सगळ्या संवसारा बसूत सगळ्या मनशा कुळा बसूत सगळ्या पृथ्वी बसूत देवान ती आसा केल्ली देवूच राखून दी आनी सांबाळून दी मागीर सगळ्या संवसाराचेर आसच्या सुकणी सावसां जानवरां मनशाती देवाच्या सगळ्या रसने बसूत देवाच्या वर्ती कृत्यां ती परगट करतात ती सगळीं सवस कायम जिवन दीत मागीर आमी आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबां बसूत मागीर पिडेंत कश्टांत अनवरांत एकसुरपणांत बेजारांत निराशेंत विविध संकश्टांत संपटल्या बसूत देव तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी मागीर कोरोना पिडेंत जावन मरण पावल्ल्यांक देव सास्ताची शांती लाभून दी आनी कोण सकळी पिडेंत कश्टातात तांकां सवकसाय मेळोवन दी आनी कोण सकळी तांची सेवा करतात तांकां धैर्य बोळ सखत बेसांव आधार लाभून दी आनी बेगीन सर्वेस्पो देव ह्या पिढे खातीर वखा सोदून काडूंक जाणवाय मनशाक दिवन दी सगळ्या आमच्या दानीचेर हिता चिंतकाचेर देवाचें बेसांव मागया आनी कोणें आमचे कडेन मागोवंक विचारलां कोण आमच्या मागण्याची गरज आसा कोणा पासून मागता बसयलां ताचोय उडास काड ह्या सगळ्यांचो आशिर्वाद तांचेरय मागया
सगळ्या फिरगस कुटुंबावरती आशा आसा हे फेस्त हांगासर सांगात मेळून संभ्रमान आचरण करीचे म्हूण सांगून पूण ते आमकां फावो जावना. एक दीस देव आमकां ते फावो करतलो म्हणल्यार बरोवश आमी मुखार या आनी कोण सगळी ह्या फेस्तांत संतोशांत समृद्धेंत कुशलकायेंत वांटो घेवंक आशेतात कसो मेस्तांक आत्मीक संतोश दैवीक संतोष देव फावो करून दी. म्हज्या फिरगस गवळी परिशदच्या संध्याचेर उपादेश कार्यदर्शीचेर धार्मिकांचेर याजकांचेर आनी आमच्या फिरगजी भोंवती आसच्या विविध जातीच्या सगळी लोकांचेर कामेरी सांजे आमचो पात्रून बरी माय आमची माय तांच्या मजती मुखांत आनी संत भक्तांच्या आज गुडव्यांच्या मजती मुखांत तरी एक देवाचो ह्या सकामेता मुखार आशिर्वाद देवून दी म्हूण सांगून आमी आतां सगळ्या कडेन दिंबी घालून हे देवळा सकामेता गीत गायन करया. आम्ही प्रार्थूया. येसू मिया जेजू ख्रिस्त या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवणेचो फळ आमचे ते आमी सदांच भोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
मोगाचनो कामेली सांजेक समर्पण दिल्ल्या ह्या आमच्या पवित्र देव मंदिरांत उपकारी काळजान आनी मनान एकवटान जावन पवित्र एवकारिस्त भेटोवंक सांगाता जमल्या कामेली सांजे आमच्या फिरगस कुटुंबाचो पात्रोन ताच्या मारिफात फाटल्या वर्सांनी आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाचेर वतल्ल्या सर कृपे देण्या खातीर देवाक आमी अर्घा दिता सगळ्या पय सभेन सांजेक मान सोडूनच आसा देवाच्या रसना पैकी तो मोरये उपरांतले स्थान घेता भगवंत अंकवार मरयेचो निश्कळ पती आनी जेजूचो सांबाळणार तो सांजुजे सदांच भावार्थान घट खालतो जाणवय बरीत निश्कळ आनी नितीवन मनीस जावन आसलो सरस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक बाळटा किर्तनगाराच्या ह्या उतरांनी सांजुजेक आमचो पात्रोन जावन फिरगस कुटुंबाक फोव केल्ल्याक अर्घ दिवया आज सगळ्या संवसारार कामेल्यांचो दीस आचरण करतात वावराचो गन आनी गौरव मनशान समजून सतानितीच्या आनी प्रामाणीक वावराद्वारे संवसार रुपांतर हाण आमच्या दिसपट्ट्या वावरा मुखांत देवाची महिमा गावंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणी दिता सांजुजेची देख घेवन आमच्या प्रामाणीक वावरा मुखांत कुटुंबांत वाड्यांत आनी फिरगजेन भाव बांदपणाच्या स्पिरितान जियो ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजुतान कृपा जोडया आयच्या ह्या बागी दिसा संवसारभर कोरोना पिडेन कश्टूंच्या सर्वा खातीर आमी मागया ह्या पिडे वरवीं देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्याक सर्वस्पोर शांती लाभोवन दी सर पिडेस्तांक बरी भलायकी फाटी दिवन दी आनी तशेंच तांचे खातीर वावुरच्या डॉक्टरांक नर्सांक आनी इतर सिब्बंदीक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण मागता हांव आतां आमी प्रवेश गीत गावचे तुझ्या मंदिरा जमल्यां भेटोवच्या बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबे नादा भक्ती उर्बे माना सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्यां भेटोवच्या बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबे नादा भक्ती उर्बे नाना मोगाल बापूय तूं आमचो पाटय आधार तुजो विज्ञान वारांनी लागचो ना भंय सांगा तुजो तुझ्या मंदिरा जमल्या भेटोवच्या बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबे नादा भक्ती उर्बे माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाभी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो भाव भयणीनो माय म्हयनो आमकां समेस्ता मोगा आसो ह्या मुरये माय भेटून दिलो म्हयनो हो आणि माय म्हयन्याचे एका तारीखेर आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या पात्रोनाचे कामेरी सावजेचे फेस्त म्हणटना आमकां अदीक संतोष भोगता फाटल्या 30 आनी 9 वर्सांत हांव देवान आमच्या पात्रोन कामेरी सांजे मुखांतर आमकां राखल्याक सांबाळल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक हे मिसाच्या बलिदान भेटयत आसतना आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया देवालाचे बक्षाने मागया सांगात
आसता म्हणया हांव परकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उसारो सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारो वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून तुगे दान बरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुका भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेवेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदा देवा आमची काकुळट करू आणि आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावू. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि धनिया मनशान काम करचे म्हूण तुवें निर्मिलाय आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटुंब पसलेल्या भाग्यो सुजेची आमचे गती विनवणी दयेन मानून घे आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बासयताय ते इनाम जोडूंक पावय ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें
आमच्या स्वरूपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्यांच्या मासल्यांचेर, अंतराळांच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर आनी सर राजवट मोनजातींचेर आनी धरणीर सत्तल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्यांच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयली सगळी सर्व बी दितेली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूप तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवत मोनजाती, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सत्तल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणयांक, सर्व जिन्साचे तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयलो वो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हाती घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रचून जातच त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. आमच्या आतांचो वाव सुपळू कर सर्वेस्परा. आमच्या आतांचो वाव सुपळू कर सर्वेस्परा. आमचे दीस मोठवे म्हणून विसरूंक दिनाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवार. सर्वेस्परा बदल तुझे मन. केदोळ पर्यंत रागान रावताय तुझ्या साकराची तुका बिमोद दिसो. आमच्या आतांचो वाव सुपळू कर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा आसतना तुझ्या मोगान आमकां बर. अशें आमच्या जिणेच्या हर एक दिसा आनंद उल्हासान आमी बसता. तुवें आमकां कश्टां दडटा उंडी केल्ली त्या दिसा. विज्ञान वरांनी आमी सरल्या जिणेक सरी जावन आतां आमकां सूख संतोष दी. आमच्या हातांचो वाव सुपळू कर सर्वेस्परा. आमच्या हातांचो वाव सुपळू कर सर्वेस्परा. Alleluia, 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 alleluia.
दिसवो संभ्रमाचो सर्वांक संतोषाचो दुनिया देवाक घरगां दिवन करया दबाजो दिसवो संभ्रमाचो सर्वांक संतोषाचो दुनिया देवाक घरगां दिवन करया दबाजो हालेलुया 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 सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुकाय सोया तवळ जेजू आपल्या माय शाराक पाटी आयलो थंय तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवण आयकून विजमीज जाल्लो लोक म्हणटलो खंय थावन हाका ही जाणवाय आनी असर्यां करची ही पदवी हो सुताराचो पूत न्हय मोरी म्हणटात ही ताची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकना आपल्या माय गांवांत आनी काश्या कुटुंबांत मात्र तो ताका मेळना आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात देवाचे उतर हिये वखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें घडीत हांवें आयकल्लें तुमच्या मुखार दवरता तोळसो पाप सैब पापा पियूस नवो ताच्या वेळार घडिल्लें हें घडीत आदल्या शतमानांत म्हूण सांगून हांवें आयकल्लें एक कलाकार पापसेबा लागीं एक सुबित पिंतूर हाडून आयलो आनी हें पिंतूर जावन आसलें सर्गींच्या दळबाराचें आनी आल्तारीचेर दिश्ट घाल्यार एक तराचो सर्गींचो वैभव दळबार आमकां पळोवंक मेळटा ह्या पिंतुरांत देव बाप आसा जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आसा पवित्र आत्मो आसा मोरी माय आसा सांत भक्त आसात देवदूत आसात आनी आमचे मालगडे देवादीन जाल्ले ते हांगा थोडे पळोवंक दिसतात पापान हें पिंतूर बरें करून पळोवंक सुरू केलें तेन्ना ताची खुशी ताका जाली संतोश ताका जालो आमरुको हांसून तो कितेंगी सोदीत आसलो कलाकारान हें पळयलें सायबानो काले सोदतेत आसात कोणाक सोदतेत आसात पाप सैब परत्यान हांसलो आनी म्हणा लागलो हांव सांजुजेक सोदतेत आसां सांजुजेक ताका कोनशाक पिंतरायला सायबानो तिके ल्हान जावन पिंतरायला सायबानो म्हणा लागलो तो पाप सैब परत्यान हांसलो आनी म्हणा लागलो ना सांजुजेक कोनशाक लोटचें न्ही ताका ल्हान जावन पिंतरावचें न्ही ताका जेजू मोरी सांगाताच पिंतरावंक जाय कित्याक तो पवित्र सभेच्या साल्वासाच्या चरित्रेंत एक प्रमुख स्थान घेता तो देवाच्या साल्वासाच्या योजनांत प्रमुख स्थान घेता भाव भयणीनो देवाच्या साल्वासाच्या चरित्रेंत योजनांत सांजुजे प्रमुख स्थान घेता ते आमी जाणा पूण थोडे बोटी ताका कोनशाक लोटुल्लोय आसा ही बेजाराची गजाल सांजुजेचें नांव नव्या सल्ल्यांत इन्फेन्सी नॅरेटिव्स म्हणटा आमी जेजूच्या जल्माची घडितां
ह्या गणितांनी सभारपोटी ताका तसो उल्लेख केला. ताचे उलोवणें पळयत पुस्तकांत वाचूंक मेळना तें खरें. ताचे जिणे चरित्रेचो उल्लेख चडीत तरान करूंक ना तें खरें. आनी ताणें केल्लीं व्हडलीं व्हडलीं अजापांय पळयत पुस्तकांत कांय आमकां सांगूंक ना तें खरें. पळयत पुस्तकांत ह्या सर्वाची गरजच ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार पळयत पुस्तकांत प्रमुख व्यक्ती जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, आमचो सोडवणदार. ते देवाच्या सोडवणेचें येवजन उत्पत्ती पुस्तकांतावन प्रारंभ करून पळय पुस्तकाच्या अखेरी पर्यंत उगडापणाचें पुस्तक पर्यंत सगळी पळयत पुस्तकाची काणी चरित्रां जेजूक प्रमुख स्थान दिता. कित्याक जेजू जावन आसा आमचो स्वामी, आमचो सोडवणदार, तो मेस्सिया, तो तेला आयिल्लो किरियोस लॉर्ड. पूण भाव भयणीनो, पळय सभेंत चरित्र आसा. पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेची चरित्रां आमी ट्रेडिशन म्हणटा, संप्रदाय म्हणटा. आनी संप्रदायाक आमी गेल्यार ह्या ट्रेडिशनांत आमी सदल्यार ह्या पवित्र सभेच्या चरित्रेंत ह्या 20 शतमानांनी आमी पळयता सांजे भेटून दिल्ल्यो सभार फिरगोच्यो इगर्ज्यो आसात. सभार आस्पोत्र्यो आसात, संस्थे आसात, इस्कालां आसात. सांजेक मलगड्यांनी विणलेलीं अपुर्बायेचीं कंतारां आसात. सायबा सांजुजे तूं आमचो आधार, ये बागे वोंता जुजे, जुजे कुरपाळ, जुजे दयाळ. भाव भयणीनो, सांजेच्या मानाक पवित्र सभा 2 फेस्तां आचरण करता. एक फेस्त मार्चाच्या 19 तारीखेर सांजुजे मोरयेचो निश्कळंक पती. आनी हे फेस्त आचरणाच्या संदर्भाचेर आमी सांजेक मान करता तो पवित्र सभेचो पात्रोन, तो क्रिस्ती कुटुंबाचो पात्रोन, तो आमच्या मंगळूर दिसचो पात्रोन, तो बऱ्या मोरणाचो पात्रोन, तो हर एका दादल्याक एक आदर्श व्यक्ती. आनी दुसरें फेस्त जावन आसा मेयाच्या 1 तारीखेर आज बागेवन जुजे कामेली हें फेस्त. कित्याक तो कामेल्यांचो पात्रोन, तो वावरड्यांचो पात्रोन. 1950 इसवेंत तोडच्या पाप साहेबान पियूस 12व्या पाप साहेबान हें फेस्त प्रारंभ केल्लें. थोडे समस्या आसले संवसाराचेर. वावराड्यांक फावो ती कूल मेळनासली, तांकां अनित अन्याय जातेली, तांची हक्कां रक्षण करिनासले. आनी ह्या संदर्भाचेर सांजुजे नितीवोन मनीस, प्रामाणीक मनीस देखून हर एका वावराड्यान नितीवनपणी प्रामाणीकपणी वावर करी जाय. आनीक ताका फावो जाल्लो तो सांबाळ, ताची हक्कां, ताचें रक्षण कोणें करूंक जाय ताणी करी जाय म्हणलो हे उद्देश. सांजेचें रुपणें पळया. तो सादो व्यक्ती, तो भुरग्या जेजू सांगाता आसा, तो वावराची हातेरां काण घेवन आसा, तो वावर करता आनी जेजू ताका सांगात दिता. भोव अपुर्बायेचें एक पिंतूर आमी पळयता हांगासर आल्तारीचेर बगलेन तें आसा, मुखारी तें आसा. आतांच्या पाप साहेबान, आमच्या पापा फ्रांसिसान, ताचें नांव मिसाच्या येवकरिस्तीक मिसांत कौन्सिलां. पयलें मोरयेचें नांव जाल्या उपरांत सांत भक्त इतर सकडेन आसलें, पूण सांजेचें नांव म्हूण नासलें. पूण आतांच्या पाप साहेबान सुरवेरस सांगिल्लें, हांव कुवा मोरयेचें नांव उल्लेख केल्या उपरांत जुजे तिचो निश्कळंक पती अशें म्हूण सांगून कुडसूंक जाय. आतांच्या पाप साहेबाक सांजेचें विशेश भक्तीपण आसा म्हणून ताणेंच उल्लेख केल्लो आसा. कित्याक ताचे लागीं एक इमाज आसा. इमाज तुमी पळयता, ताणें सांगिल्लें ही इमाज, ही न्हिदली इमाज. जुजे न्हिदला ह्या इमाजींत. आनी तो म्हणटा, स्लीपिंग सेंट जोझफ इज व्हेरी डियर टू मी. न्हिदलो सांजे म्हाका बारी मोगा आसो, ताचे लागीं हांव मस्त मागणें करता. आनीक पवित्र सभेन जायते समस्या येता आसतना हांव ते समस्ये सांजुजेक भेटयता आनी हांव न्हिदोंक वेता. आनी त्या समस्यांक म्हाका परिहार मेळटा आनी राती बरी न्हीद म्हाका पडटा म्हणटा पाप साहेब. आनी ती म्हाकाय मोगाची, म्हज्या खाटल्यार ती आसा. आनी हरयपटी हांव न्हिदोंक वेता आसतना हुमो खाण घेवन न्हिदोंक वेता. आनी हरयपटी सकाळीं उठता आसतना परत
तसो मोखाण घेवन हांव उठता. भाव भयणीनो, सांजुजे आनी ताचें व्यक्तित्व बारी अपुर्बायेचें. आनी ह्या विशयात आमी थोडो उल्लेख करचें जाय. तो एक नितीवोन मनीस, ए जस्ट मॅन, ए शेगुणाचो मनीस. पळय पुस्तकांत अब्राम, जोब, मनोवा, नव्या सल्ल्यान जाकरी असले नितीवंत व्यक्ती आसात, उल्लेख केला. पळय दुसऱ्या चिंतपा प्रमाणे जस्ट मॅन, नितीवंत मनीस म्हळ्यार सर्व शेगुणाचो मनीस, शेगुणांची दालीच म्हणून अर्थ. जुजे ती सगळी देणी आसली, थंय नितीवंत मनीस कितें तूं उणेपण नातरलें. जुजेन सर्वेस्परान सांगिल्ल्या प्रमाणे केलें ताणें देवाची खुशी केली. जुजे एक समाधानी मनीस. ताच्या जिवितांत जायते समस्या आयिल्ले आमी जाणा. उठ वच, आत्तां थंय वच, आत्तां हांगा वच. कित्या वेचें, कशें वेचें, त्या वेळाचेर सुलाभ न्ही, मस्त कश्ट. पूण देवाच्या कुशेक ताणें खालती मान घाली. तो समाधानी मनीस. तो हरयेपटी स्वप्नांत दिश्टी पडटा. कोण कितें देवाची खुशी म्हूण समजून घेवन तो देवाच्या कुशे प्रमाणे चलता. ताची जिणी समर्पीत जिणी, ताची जिणी निस्वार्थी जिणी. ही समर्पीत जिणी, निस्वार्थ जिणी मोरये खातीर आनी जेजू खातीर कसलोय त्याग, सॅक्रिफायस करूंक ताणें फाटीं केलो ना. जुजे एक प्रामाणीक मनीस. सुतारेचें काम ताणें केलें, प्रामाणीकपणी केलें आनी कुटुंबाचें पालन पोशण केलें. ताच्या कुटुंबाक तो आधार जालो, सावळी जालो, खांबो जालो, सकत जालो. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभेंत आनी सगळ्या संवसारार वावरड्यांचो दीस आचरण करतना आमी समेस्त वावराडी जावन आसा. आमी देवाच्या राजाचे वावराडी म्हणल्यार उडास दवरूंक जाय. आनी त्या देखून आमचो वावर आमकां मोगाचो जायचे. आमी तो संतोशान करिजे, प्रामाणीकपणान करिजे, कुशेन करिजे, सता नितीन करिजे, शांती समाधानेन करिजे. वावर खंयचोय जावं दी, घरांत, भितर या भायर, कुजनांत या जालांत, ऑफिसांत या इगर्जेंत, कॉन्वेंटांत या इस्कालांत, जावं पुरो भुरग्यां पळोवचें, नातरां पळोवचें, भुरग्यांक कितली दोतोन शिकोवची, कंतारां शिकोवची, ल्हान व्हड काम. आमी विविध तरांचें काम करता. एकेका कालितीचें जावं पुरो. पूण भाव भयणीनो, हर एकल्यान करचें काम देवाच्या आनंदा खातीर, देवाच्या महिमे खातीर आनी आमच्या कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर आमी करूंक जाय. आमचो देव वावर करचो देव. हाचे पयले वाचपांत आमी आयकलें, देवान 6 दीस वावर केलो आनी कितें ताणें केल्लो वावर तो ताका बरो दिसलो. हरयेपटी म्हणटा तें ताका बरें दिसलें. देखून आमी कितें वावर करता तो बरोकन आमी करूंक जाय, तो संतोशान आमी करूंक जाय, तो समर्पण आमी करूंक जाय, तो प्रामाणीकपणी आमी करूंक जाय, तो सता नितीन आमी करूंक जाय. भाव भयणीनो, आमच्या संवसाराच्या बरेपणा खातीर, संवसाराच्या मनशाकुळाच्या साल्वसांवा खातीर आनी सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर असो आमचो वावर तो बरो जावं दी, सफळ जावं दी. आनी वावर करतना देव आमकां कुडियत्मेची भलायकी दिवं दी, राखूं दी, सांबाळून दी. कित्याक आमच्या हाता वावराचो वावर तूं सफळ कर सर्वेस्परा म्हणली किर्तनाची उतरां सदांच आमच्या मतींत आसूं दीत. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या हाताखाल हेर काम करतात. जेजू म्हणलें बोवा पुरबाचें उतर, हेरांत हांव तूं कितें अपेक्षिताय तें तूं तांकां कर. आमी वावर करतना हेरांत हांव बरो सांबाळ आशेता, तांचे हांव मान गौरव आशेता, तांचे हांव मोग संतोश आमी आशेता. आमच्या वावरां म्हाका तांकां तृप्ती जायची म्हणली आमची आशा जायची. देखून आमी कितें आमच्या वावर करच्या स्थळार धन्यता आशेता तें आमी हेरां खातीर करूंक जाय. आमच्या हाताखाल कोण काम करतात तांकां सदांच चलोवंक जाय. बारांच्या घरांनी काम करची मनशां आसात, झाडची, पुसची, रांदची, नितळ करची. ऑफिसां आसात, ऑफिसांनी काम करची आसात, इस्कालांनी तें हांगा थोडी सारको सांबाळ दिनात, बरें मोगान पळयनात, हे मोगाचें उतर ना. आमच्या सगळ्या कोण काम करतात तांकां आमी संतोश करीत दवरल्यार, आमचें बरें मोन तांचे थंय दाखयलेलें चड फेस्ता बरोबरले दान धर्म तांकां दिल्यार तांकां आनीकय चड तरान समर्पीत तरान काम करूंक उमेद मेळटा, उत्तेजन मेळटा. तशें आमी करूंक प्रयत्न करया. भाव भयणीनो, कोरोना
सगळ्यांनी उलोवची उतरां सोडा आयज जावन निराशावादी उतरां फाटल्या सभा दिसांत हांव तें आयकोन एक तराची बेसाराय आमकां जाता. आमी निराशावादी की आशावादी मनशां. आमी आशावादी जाय आमच्या वावरांत, आमच्या जिणयेंत, आमच्या उतरांत, आमच्या करण्यांत. आनी आशावादी मनीस म्हळ्यार बरोवसो आसचो मनीस. आशावादी मनीस हर एका कश्टांत संदर्भ सोदता. कश्ट येतात वय, आतां निराशा, कश्ट, कोरोना पिडे जडवान. पूण आमी आशावादी जाल्यार ह्या कश्टांत आमी संदर्भ सोदूंक जाय. संदर्भ सोदीचे. रामात आमी भावार्थी मनीस, बरोवशाचे मनीस, आशावादी म्हणून दाखोवन दिता. निराशावादी मनीस कितें करता? हर एका संदर्भांत कश्टच पळयता, अनवरांत पळयता, निराशच पळयता. सांजुजे एक आशावादी व्यक्ती, बरोवशाचो व्यक्ती, ताका सबार कश्ट आसले. हर एका कश्टांत ताणें संदर्भ सोदलो. हर एका कश्टांत ताणें बरोवसो देखलो. हर एका कश्टांत ताका प्रेरण लाभलें. आमकांय तशेंच जावं दी. आमच्या वावरा मुखांत तरी देवाक आमी महिमा दिया, देवातान प्रेरण जोडया आनी बरोवशेचे मनीस जावन मुखार सिया. निमाणे भाव भयणीनो, कामेली सांजुजे आमच्या फिरगजीचो पात्रोन. आनी ह्या आमच्या पात्रोनान 30 आनी 9 वर्सां आमकां राखला आनी सांबाळला. 1991 मेची 1 तारीख ह्या उबारगुड्यार आमची ल्हानशी फिरगज प्रारंभ जाल्ली. ल्हानशी गरज आसली. 30 आनी 9 वर्सां सोंपली. आज हो मार्ग NH 169 नॅशनल हायवे जाला. ह्या उबारगुड्यार आज आमची गरज ह्या 30 आनी 9 वर्सांनी दुसरे बोटींनी तिसरे बोटी नवीकृत जावन अपुर्बायन सोंपता. 60 कुटुंबां आसली, आतां 920 कुटुंबां आमच्या फिरगजींत आसात. बेतनी, SRA प्रांतीय घरां आनी ताच्या उपरांत लुसियाना होम फॉर दी एज्ड. आनी ह्या 3 कॉवेंटांनी 100 वयर धार्मीक आसात. DSC इंजिनियरींग कॉलेज आसा. पिलीकुळा निसर्गधाम आसा. TB आस्पत्र आसा. निराश्रत्य आश्रम आसा. मंगळा ज्योती स्पेशल इस्काल आसा. कोडयाळ शहराचे डंपिंग यार्ड आसा. आमचे सभाभवन आसा. पट्टी लांब लांब आसा. इत्यादी इत्यादी. आज आमची फिरगज नावाडीक जाल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया. आत्मीक लौकीक तरान जिवाळ जावची फिरगज आनीक अभिवृद्धी पावंडा सोडून दी. आत्मीक लौकीक बरेपण जावन दी. कामेली सांजुजेक आमी अर्गां दिता आसतना कामेली सांजुजे आमचे आदर्श, ताची मजत आमचे जांस आसूं दी म्हूण सांगून आमी विसवणार मागया. आमी भावार्थान आमी मागणी करता. आमची मागणी कामेली सांजुजे मुखांतर देवा बापाक भेटोवया आनी तो आमचे ती उदार जावन दी, काकुळटार जावन दी आनी सडीत आमकां बरी भलायकी दिवन आमच्या वावरांत आमचे हात पांय सुटसुळीत करून दी म्हूण सांगून आमी आतां मागया. आमची जाप. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी आपल्या मिसाव वावरांत सदांच सांजुजेची देख घेवन नितीन, प्रामाणीकपणान आनी कालतेपणान सगळ्या क्रिस्ती परदेसी सेवा करूंक गरज आसची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत आनी राज्यांत सर लोकांक रक्षण, स्वतंत्र आनी मुळावी हक्कां लाभचें कर. ह्या खातीर सर अधिकारी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी वावरिशें आनी लोकां मदें भाव बांदवपण आनी विश्वासपण बांदून हाडिशें तांणी वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मनशाक तुवें तुज्या आतांच्या वावराचेर अधिकार दिलाय आनी तुज्या रचनेच्या वावरांत वांटो घेवंक आपयलाय आसता. आमचो दिसपडटो वावर तुजे महिमे खातीर आनी मनशाकुलाच्या बरेपणा खातीर करूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगज कुटुंबांतल्या सर प्रायवंतांचो आनी पिडेस्त भावा भयणींचो उगडास करता. आपल्या कश्टान आनी एकसुरपणान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात फावो कर. सोंसणीकायेन आपले कश्ट सोसूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कामेली सांजुजे आमच्या पात्रोन सांताक आज आमी मान करता आसतना
आमच्या पिरगजेच्या बरेपणा खातीर सदांच कळमीत नासतना वावर दिवच्या विगार बापाक तांच्या मिसावा वावरांत सदांच उर्बा आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या दिसा सगळी पिरगजेची कुटुंबां संगात मेळून सांजुजेक मान करून ह्या पवित्र येवकरिस्तांत वांटेली जाता आसतना सांजुजे थावन कलतेपणाचो आनी प्रामाणीकपणाचो संदेश स्विकार करून आमच्या दिसपोट्या वावरांत विश्वासी रावून एकामेका संगात दिवन पिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमकां उबेस्त कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आख्ख्या संवसारांत कोरोना पिडे वरवीं कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजी काकुतुची दिश्ट घाल. तांची पिडा सोसून व्हरूंक धैर आनी बोळ दी. कोरोना पिडेस्तांची सेवा करतल्या सुमेस्त वैद्यकीय सिबांदीचेर प्रत्येक जावन दाखतेर नर्स आनी हेर संगतींनी सेवाक दितेल्यांचेर तुझे आशिर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी फावो कर. काना वरवीं नासतना बुकेल्ल्या गरजेवंतांक उदारमनाच्या दानी मरिपाक तुजो आदार लाभय. कोरोना पिडेक कोणेच बली जायनाशें सरकारान आमकां दिल्ले आदेश पाळूंक सोमेस्तांक जानवायन बर आनी तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. ही मागणी आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात. आमेन. आपल्या मनाने महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र जादवा सरस्व देव म्हणून घेऊ. बाबा भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र जादवाक सरस्व देव म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा तू अपरिमित काकुळतीची जर
भाग्यवन तुझेची परब संभ्रमून आमच्या कष्ट वावरांचो फळ हो गोवांचो उडो आनी दाखांचो वायन आमी तुका भेटयता. जेजूचे ह्या बलिदाना बराबर आमचे वावराचे जिवीत आमच्या भाव भयणी पासून तूं ओपलेले मोगाचे समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वैशामी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कामेली सांजेची परब आमी आचरण करता आसतना आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता, तुजी कीर्ती परगडता. ह्या नितीवन मनशाक तुवें आमकां आदामाचो पती केलोय आनी ह्या विश्वास आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो बॉडी नेमलोय. पवित्र आत्म्यावरी मनीस चल्ल्या तुजे एकल्याच पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताक बापय बरी सांबाळच्या तुवें ताका भिंसलोय. जेजू देशीन देवूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तुम पवित्र सगळी अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसोंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची ही रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोगतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवर्तसो गोड परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समज
जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता ह्यो जिवीत सोंडो आनी सरवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन बसता आनी जेजूची कुडा रग सेवतली आमा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे भविश्य सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यात ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुझेरीचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वोणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो आज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोव आनी आमकां धाडले पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या बापा आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व आयतंतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेटेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुठय आनी सर्व आकतांतली वाटय कित्या रासपडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता ते तुज्या धर्मतामणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो आज आमचे फेस्त बरो एक हांसो दिवया आनी एकामेकाक संसाचे बरें फेस्त आमी आतां मागया हॅपी फिस्ट टू यू समेस्तांक बरें फेस्त देवाचे शये संसाराचे पाकारतेले आमची काकूट देवाचे शये संसाराचे पाकारतेले आमची काकूट देवाचे शये संसाराचे पाप
केले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो समी आमचो सोडवणदार तो देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे लाभलेली आमी सुभागी. सुम्या सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. कुळवोल्या काळजां तुये गोळ्या बऱ्या दन्या दया मोनां तुये पंखै उजवाळतायेने वाटताये तुये कालत्या या बेडारांनी वाक करून तुये जेजू बोळ्या बोळकोळ बोळ्या काळजां तुये गोळ्या बऱ्या दन्या दया मोनां तुये पंखै उजवाळने वारकाळो दये तुये कालत्या या बेडारांनी वाक करून तुये जेजूये काळजा मोनान मुच्या भर म्हाका प्रकाशान सर्गीच्या जेजूना बिडारांतल्या मुच्या राया सरकाळजाच्या जेजूये काळजा मोनान मुच्या भर म्हाका प्रकाशान सर्गीच्या जेजूना बिडारांतल्या मुच्या राया सरकाळजाच्या उद्या वायनात तुकाच बावार्थ्यान तूं दिताय सर्गींचें कानवोड काकोळतीन पावो करताय जेवणात तुज्या अदमेगटा तुला पळयताय कुरपेन नेटोन इंडान तुज्या एकवोट आयताय मुंड्या वायनात तुकाच बावार्थ्यान तूं दिताय सर्गींचें कानवोड काकोळतीन पावो करताय जेवणात तुज्या अदमेगटा तुला पळयताय कुरपेन नेटोन इंडान तुज्या एकवोट आयताय जेजूये काळजा मोनान मुच्या भर म्हाका प्रकाशान सर्गीच्या जेजूना बिडारांतल्या मुच्या राया सरकाळजाच्या जेजूये काळजा मोनान मुच्या भर म्हाका प्रकाशान सर्गीच्या जेजूना बिडारांतल्या मुच्या राया सरकाळजाच्या. आम्ही प्रार्थूया. सर्वेस्परा सगळ्या मनशांच्या पोसणारा
या स्वादी सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताच्या गटायेन घेवन तूं जुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हातकामाचे महत्व वळखून आमच्या भाव भयणीच्या सेवे खातीर वावरू. अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत घेवन तुजे बराबर तुज्या विंगींत सासणीक सुखाची शांती आमी भोगूंक फावो. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे भाव भयणीनो, फाटल्या सुमार वर्सांत हांव हे आमचे फेस्त आमी संभ्रमान आचरण करतले. हांव व्हडलो संभ्रम हांगासर आसतलो. बँड वाजप, इगोज भटून भायर भितर लोक सांत इत्यादी म्हणटा आसतना आज बार जाणांक हो संतोश सांगात आचरण करूंक जावना म्हणली बेजाराय फिरगस कुटुंबां थंय आसा. गांवांत परगांवांत आशिल्ल्या थंय आसा. आनी ह्या सगळ्या संदर्भाचेर नेमिसाचें बलिदान हांगासर भेटोवन ह्या चॅनला मुखांतर तुमकां समेस्तांक पावीत करूं मिनत काडिल्ली आमचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी विनोद गांगुर्डी आनी ह्या मिसाक वाजंत्रां खेळोवन संगीत दिल्ल्या श्री डेनिस गोंजाल्वीस, आमचे मिर्याम क्लिफर्ड डिसोजा, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक ह्या फेस्ताचेर आस आसुल्लो हांव फाटयता. आमी बरोवशाची मनशां हांवें सांगलें आनी एका कश्टान संदर्भ पळोवची मनशां म्हळें हांवें. देखून येतलो एक दीस आनी त्या दिसा आमचे कश्ट परिहार जातले आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबां सांगाता परत ह्या फेस्त ह्याच वर्सा संतोशान आचरण करूंक आमकां फावो जातलें म्हणल्यार बरोवशान आमी मुखार या. एकामेका खातीर आमी मागया. आतां मरियमायाची मजत आमी मागया. मरियमायाक मान करून तूं काळजाच्या हे गोंड्या तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या म्हळें कंतार म्हणच्या पयलें तुमकां समेस्तांक उडासा काडटा. आमच्या बिसायबान आमकां समेस्तांक आयच्या दिसा एक उलो दिला. आज मेयाची 1 तारीख माय म्हयनो आमी प्रारंभ करता आसतना आज शुक्रार असोय दीस, जेजूच्या पयस काळजा भेटो दिल्लोय दीस आनी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटा आसतना आज संजेच्या वेळार हर एका भावार्थी कुटुंबांत संजे 7 तावन 8 वरां पर्यंत आलतारी लागीं येवंक जाय आनीक 1 वर समिया सांगात आमी मागणी करूंक जाय. आनी एका मागण्या विधी मंगळज्योती तावन हे दोळस आमकां फावीस जाल्या. विविध वॉट्सअप ग्रुपांनी आमी ती परगट केल्या. परत्यान आज हांव परत्यान परगट करता धाडटा आनी त्या देखून बोवा पुरबायची मागण्या विधी 1 वराची तयार केल्या. निर्देशक मंगळज्योती फादर विजय माचादो आनीक ताच्या आदेशकाल ती अपुरबायची मागण्या विधी घरा चलोवन देवाचो मरियमायचो आनी काबेरी सांजचो आदार आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या संवसाराचेर मागून घेवया. समेस्तांक देव बरें करूं. ह्या फेस्ताचे उल्हास तुमकां समेस्तांक हांव पाठयतां. देव बरें करूं. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामा तुका माय मोयाचे दोलो प्राणी चेरना तुझ्या लाभाव माये लाभा शेंकर आमकां देणे आत्मोराचे आग्र
तुझ्या मोगान थोडो माये नाका करू गोपाल तुझ्या म्हाका ओडून उस्त्यार तुझ्या म्हाका केळय मोगान म्हजी साधू आवय माय मोयण्याची धुलो प्राणी चेरान तुझ्या लागता माये मोगाळ